In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this beautiful day. Thank you for this time. Thank you, Lord Jesus, for your grace, for your mercy, for your love. Thank you, Abba Father, for sending your only Son for us. And thank you for giving us the Holy Spirit, our helper, our comforter. Thank you, Holy Spirit. Take complete authority of today's teaching. Thank you for teaching us today on the life of Mother Mary, how she said yes to Jesus, and by saying yes to bring Jesus on this earth, in a way we received our salvation. Thank you, Holy Spirit, for teaching us today on Mother Mary's life, how she believed, how she accepted the plan and purpose for her life, and taking the same example, we can also say yes to Jesus in our daily life, in our everyday life. We can involve Jesus in our everyday life, taking the example of Mother Mary and living the life producing the fruit of the Spirit. Lord Jesus, here we are with our open heart. Here we are with our mind to renew our mind according to your word. Thank you for revealing us the truth. Thank you for teaching us. Thank you for convicting our hearts. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Sister Nikita. Thank you, Jesus. So last आम्ही स्वतमंताचे शिकता नो I believe वर शिकता. Thank you, Lord Jesus. आणि लास्ट सेशनाक आम्ही 2 ट्रूथ घेतलेले, राईट? I believe and 12 Yes. ट्रूथ आहाय, ओके? पळय स्क्रीन दिसता न्हू? Thank you, Jesus. Yes, sister. In 12 truthantly last sessionak आम्ही फकत 2 truth घेतलेली. First, I believe in the God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. And second घेतलेले, I believe in Jesus Christ, his only Son and Lord. So आयज न्हू आम्ही third truth घेया. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. Thank you, Jesus. Sister Nancy, last sessionaचे आमकां थोडे हें दिता. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Last time, जेन्ना पवित्र आत्म्यावरवी सिस्टर निकितान आमकां हें एक्सप्लेन केलेलें ऑन I believe in God. I believe in God आमी केन्ना म्हणोंक पावताय? ओन्ली जेन्ना आमी एक मनशाक वळखताय. आतां आमी कोणाचेरूय बावार्द दोत्ताय कसो? ओन्ली वेन वी नो द पर्सन. आनी जे भाशेन तेणें एक्सप्लेन केलेलें की आमी लायक वाटे वयल्या स्ट्रेंजराचेर विस्वास दवरनाय, बार्थ दवरनाय. ओन्ली जेन्ना वी नो द पर्सन तेन्नाच आमच्यान वी कॅन बिलीव इन हिम. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाक वळखताय तेन्नाच आमी वी कॅन बिलीव, वी कॅन से बोल्डली की आय बिलीव इन गॉड. नाजाल्यार आमी बेश्टी म्हणटली म्हणोंक जाय म्हूण पोएट्री कशी. थँक यू जीसस. मागीर नेक्स्ट हें जालें द फादर ऑलमायटी. द फादर ऑलमायटी आबा बाबा आतां केन्ना म्हणोंक पावतले आमी? ओन्ली वेन वी नो द ट्रू नेचर ऑफ गॉड. ओन्ली वेन वी नो द ट्रू नेचर ऑफ हिम. थँक यू जीसस. नाजाल्यार बेश्टी म्हणोंक जाय म्हणोन ताका आमी आबा बाबा म्हणटली. ओन्ली वेन वी डेव्हलप दॅट पर्सनल रिलेशनशीप आमी ताका जाण जाव. जे भाशेन एग्जाम्पल दिलेलें सिस्टर निकितान एक मोग्याक एक एग्जाम्पल लायक कशें आमी वळखोंक पावताय, दिसान दीस रात तेजे शिकताय. तेच भाशेन जेन्ना आमी वेन वी नो, जेन्ना तें ट्रू रिलेशनशीप बिल्ड जाता, पर्सनल रिलेशनशीप, ओन्ली तेन्ना आमी आबा बापा म्हणोंक पावतलीं. मागीर क्रिएटर ऑफ हेवन. क्रिएटर ऑफ हेवन जेन्ना आमकां जेन्ना आमी जाणा इन जेनेसीस देवान स्वर्गान संवसार रचलोलो तेन्ना ही क्रिएटेड एज इन हीज ओन इमेज एंड लायकनेस. आनी तेणें आमकां पयल्याच दिसाक रचूंक ना. तेणें सगली क्रिएट करून आख्खें तयार करून तेन्नाच आमकां तेणें रचलीं.
आणि तेणे आमकां आपणाची इमेज एंड लायकनेसान केलेली. ते पासत आयज आमी आमच्यान कोणाकूच, आनी तेणे म्हणलेले एवरी डे ही सेड इट इज गूड म्हूण सांगलेलें तेणे. सो आयज आमी आमकां दुसऱ्या कडेन जेन्ना आमी कंपेर कोत्ताय तो करूंक उपकारना, कित्याक वी ईच वन ऑफ अस आर युनीक, एवरी वन ऑफ अस. थँक यू जीसस. सो आमी हें कंपेर करपाचें न्हू, तें शिकयलेलें. एंड आय बिलीव इन जीसस क्रायस्ट, हिज ओनली सन आर लॉर्ड. आतां आमी केन्ना म्हणटोली, ओनली वेन वी आर बॉर्न अगेन. Thank you, Jesus. And when we believe in the finished works of our Lord Jesus Christ on the cross, जे कितें तेणे आमकां सोपादून पळय दवरलेलें हा, तें आमी बिलीव करूंक पावतोली. एंड हीज ओनली सन, हेजेर आमी शिकलेलीं. जेन्ना ओनली सन म्हणटाय, सिस्टर निकितान पवित्र आत्म्या वरवीं हें एग्जाम्पल दिलेलें अबावट एब्राहम. जेन्ना एब्राहमाक तेजे पुताक सॅक्रिफायस करपाक सांगलोलो, तेन्ना तो विलींग आहलो एब्राहम, कित्याक तेका प्रॉमीस दिलोलो आहलो, फादर ऑफ मेनी नेशन्स. बट स्टील तें तेका खूब आगोड आहलें. पूण तेन्ना आबा बापान तें स्टॉप केलें आनी तेका एक रॅम फाव केलो, लायक फॉर द सॅक्रिफायस. पूण जेन्ना आपणाच्या पुताक तो ह्या खुर्सार आमचे पासत, जाण एकल्याचे पासत तेन्ना तो मोगपाक गेलो, तेन्ना तेणें थांबोवंक ना. कित्याक तो आमच्या मोगा पासत, आमच्या एक एकल्याचो मोग कोत्तालो त्या पासत. आनी तें आमकां लागून तें केलें. तेच भाशेन जिजस क्रायस्ट जेन्ना आमी हें म्हणटाय, आय बिलीव इन जीसस क्रायस्ट, हिज ओनली सन आर लॉर्ड, वी गेट आर salvation. And when we believe, we receive our salvation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister Nancy. Thank you, Jesus. आणि आता न्हू आमी थर्ड ट्रुथा शिकया, ओके. थर्ड ट्रूथ आमकां सांगता, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड समावलो, आकवार मारयेंत आयन जल्मलो. सो आतां आमकां आतां दिसून येता की देवान ऑलरेडी प्लॅन केलो, रायट, आपल्याच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडपाक. सारकें? थँक यू जीसस. आनी जेन्ना तेणें संवसार रचलोलो न्हू, तेन्ना बापाची ऑथॉरिटी आहली, पूण जेन्ना तेणें एडमाक रचलो आनी तेणें कितें केलें, एडमाक न्हू ती ऑथॉरिटी दिली, ओके. स्क्रिप्चर शेअर कोत्ता. थँक यू जीसस. Genesis 1:28 आमकां सांगता, and God blessed them, granting them certain authority, and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subject it, putting it under your power, and rule over, dominate the fish of the sea, the bird of the air, and every living thing that moves upon the earth. So आता देवान कितें केलें, संवसाराचो अधिकार, ऑथॉरिटी, डॉमिनियन कोणाक दिलो, एडमाक दिलो. सारकें? थँक यू Yes. जीसस. ही स्क्रिप्चर आमकां सांगता, ओके. आनी जेन्ना देव कितें उलयता, कितें एक प्रॉमीस कोत्ता, एक करार घडटा, तो मोडटलो? थँक यू ना. जीसस. आयज पासून देवाच्या उतरान सुर्या उदेना, तो म्हणटा, Yes. देव म्हणटा, उप्स, आय हॅव चेंज माय मायंड, हांवें म्हजी मायंड चेंज केली. आयज सुर्या उदेचो ना, चंद्री मेवचो ना, नखेत्रां आसची नाय. जाता? आयज पासून ग्रॅविटी हा. Yes. आख्खी गॅलेक्सी, आख्खे प्लॅनेट्स न्हू देवाच्या उतरान तेंच वायब्रेशन टील डेट आहा. ते सुरवातेक तावन घडलोलें टील डेट. कित्याक Psalms 18:34 आमकां सांगता, देव म्हणटा, माय कवनंट will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. आयज पासून सुर्यान हॉलिडे गेलना न्हू, तो एवरी डे सनरायज जाता, सनसेट जाता. सारकें? टील डेट अर्तान म्हणलां न्हू, आयज हांव ग्रॅविटीक फ्री दिता. टील डेट ग्रॅविटी हा न्हू. Yes. Hebrew 1:3 आमकां सांगता, upholding all things by the word of his power. ताच्या उतरान ताणें संवसार रचलोलो, रायट. Yes. आनी जेन्ना आमकां रचली, तेणें आमकां आपल्या सारकी इन हीज लायकनेस एंड इमेज, तोच उतराचो पावर आमकां दिला, रायट.
Yes, sister. Proverbs 18 आमकां सांगता life and death is in the power of our tongue, my tongue. Thank you Jesus. आमचे जोण एकल्याचे. सो जेन्ना बापान हो अधिकार एडमाक दिलो, मनशाक दिलो, तेन्ना कितें जालें? एडम आनी एवीन डिसओबिडियन्स जाली, रायट? Yes. थँक यू जीसस. आनी तो अधिकार तेमी कोणाक दिलो? सैतानाक. ओके, पळय हिंगा सांगता Psalms 115 verse 16 आमकां सांगता heaven belongs to the Lord alone, but he gave earth to us human. So संसार कोणाक दिल्लो? मनशाक, रायट? Oneself. होय, थँक यू जीसस. सो संवसार मनशाक दिल्लो आनी हेच एकाच लागोन लायक देवाक ताच्या उतरा अगेन्स्ट वचोंक मेळना जालें, रायट? Yes, sister. थँक यू जीसस. कित्याक तेणें अधिकार ऑलरेडी मनशाक दिल्लो. सो तेका लागून फर्स्ट एडम डिसओबे जालो. सो तो रावलो, रायट, अंटील सेकंड एडमाक धाडपाक, जेजूक धाडपाक. कित्याक सारकें, मनशा sister. वरवींच सैतानाची, कित्याक पळय एंजल्सांक पावर ऑथॉरिटी दिली ना उतराची, पूण आमकां दिल्या, रायट? सारकें. मनशाक दिल्या. थँक यू जीसस. सो देवान जेजूक मनीसो धाडलो. थँक यू जीसस. रोमन्स 5:17 आमकां सांगता फॉर इफ बाय द ट्रेसपास ऑफ वन मॅन डेथ रेन थ्रू दॅट वन मॅन, आनी तो वन मॅन कोण? एडम. एक मनशाच्या पातका उदेशी मरण, मरण म्हणजे स्पिरिच्युअल डेथ. बापा कडच्यान जो संबंद आहलोलो, बाप तेंच्याशी येवन उलयतालो, रायट? तांची फेलोशीप आहलोली, ती एकचारान आहलोली, तो संबंद, ती स्पिरिच्युअल डेथ जाली. हाऊ मच मोर विल दोज हू रिसीव गॉड्स abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. Just as one trespass result in condemnation for all people, so also one righteous act result in justification and life for all people. For just as through the disobedience of the one man, एक मनशाच्या disobedienceक लागून many were made sinners, so also through the obedience of the one man, many will be made righteous. आनी हितून न्हू मादर मेरीचोय रोल आहा, कित्याक तिणें एस म्हणलें न्हू, सी गॉड इज अ स्पिरीट, एंजल्स आर स्पिरीट, डिमन इज स्पिरीट, सारकें? सो हो सारकें, sister. संवसाराचो अधिकार कोणाक दिल्लो? Psalms 115 सांगता बट ही गेव अर्थ टू अस, ह्युमनाक दिल्लो. सो आतां हे संवसारान येवन ते डोमिनियन, ते ऑथॉरिटी सैताना कडच्यान काडूंक जाय जाल्यार कोणें येवपाक पडलें? मनीस जावन येवपाक पडलें, रायट? सारकें. थँक यू जीसस. सो एक मनशाच्या डिसओबिडियन्साक लागून सगळे पातकी जाल्ले, सीन नेचर, स्पिरिच्युअल डेथ. तेच भाशेन एक मनशाच्या ओबिडियन्साक लागून मॅनी विल बी मेड रायचस. आनी हितून न्हू मादर मेरीचोय रोल आहा. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. आतां देवान न्हू हो प्लॅन केलो जेजूक ह्या संवसाराक धाडपाक, अँड ही हॅज गिवन हिम ऑथॉरिटी अँड ग्रांटेड हिम पावर टू एक्सिक्यूट, एक्सरसाइज, प्रॅक्टीस जजमेंट, बिकॉज ही इज द सन ऑफ मॅन, व्हेरी मॅन. सो देवान प्लॅन केल्लो सारकें आपल्याच्या एकल्याच पुता, हीज ओन्ली सनाक ह्या संवसाराक धाडपाक आनी तेका ती ऑथॉरिटी ग्रांट करपाक. थँक यू जीसस. हिंगाच्यान अंडरस्टँड जाला? Yes, sister. थँक यू जीसस. आनी हे गार्डन ऑफ इडनान न्हू देवान हो प्लॅन केल्लो, प्लॅन बी रेडीच दवरलेलो. इतलो बाप आमचो मोग कोत्तालो. तेणें एडमाक फूल फ्रीडम दिल्लो, रायट? तेणें Yes. तेका रोबोट क्रिएट करूंक ना, फूल फ्रीडम दिल्लो. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना ते डिसओबे जाले, बापान फर्स्ट सॅक्रिफायस कोणाचो दिलो? एनिमलाचो, रायट? ते एनिमलाची कितें मिस्टेक आहली, तेजे स्कीन काडून तांकां रोप केलो, रायट, न्हेसपाक, तेंचे नेकडनस कावर करपाक, कित्याक तेमी फीग ट्री घातलेली, रायट? फीग ट्रियाचे लिव्स. Yes, sister. Good leaves. येस, थँक यू जीसस. सो कोणाक ना कोणाक ह्या संवसारान येवन सॅक्रिफायस करपाक गरजेचो आहलो, रायट?
Yes, sister. Thank you, Jesus. So, inga no Genesis and Jenna, Adam and Eve disobey no. Thank you, Jesus. They no tenna. Thank you, Jesus. We'll read this Genesis 3. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed above all domestic animals and above every wild living thing of the field. Upon your belly you shall go, and you shall eat dust, and what it contains, all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will bruise and tread your head underfoot, and you will lie in wait and bruise his heel. Thank you, Jesus. So हे देवान तिंगा सांगलोले राईट इन जेनेसिस जेन्ना ती डिसोबे जाली तेन्ना सोयताना आणि एक बायले मोदे ताचे ऑफ स्प्रिंग म्हणजे ताचे सीड सोयतानाक आपल्याच्या पाया मुष्टुकार पाया पोंदाक घालतले. थँक यू जीजस. अंडरस्टँड जाताय न्हू? थँक यू जीजस. Yes, sister. आणि हेच न्हू देवाचो प्लेन गलेशियन 4:4 आमकां सांगता जेन्ना रायट टायम येयलो when the right time finally came, God sent his own son. कितें हेच्या पयलीं prophets धाडले, Yes. सगल्यांक धाडले, every way तेणें पळयलें सारकें. Thank Okay, you, sister. Jesus. But when the right time finally came, God sent His own Son. He came as a son of human mother and lived under the Jewish law. Thank you, Jesus. हे सगळें कित्याक एक्सप्लेन केलां जाणटू? थँक यू जीजस. कित्याक आमकांय अंडरस्टँडींग आसपाक गरजेचें रायट की देव आमचो इतलो मोग करता की डे वन सावन तेणें आमचें चिंतलें सारकें. तेज्यानी म्हणोंक जातालें न्हू आसूनी सीन नेचरान रावुनी वोसोनी सगल्यांक हेलांक जायनासलें. पूण तो आमचो इतलो मोग करता की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक रेडी दवरलो एज अ सॅक्रिफायस. थँक यू जीजस. आनी हितून न्हू मदर मॅरीचो रोल आहा. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरीट. कितें आमकां थर्ड ट्रूथ आमकां सांगता न्हू तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आनी आंकवार मारी ताईन जल्मलो. आतां जोरी तर मदर मॅरीन येस म्हणोंक ना जाल्यार आमकां साल्वेशन मेवता आहलें देव फोर्स कोत्ता आहलोलो तिका? No, sister. कोचो नाहलो फोर्स. थँक यू जीजस. कोणूय वाचता हिंगा? थँक यू जीजस. Luke chapter. दिसता न्हू स्क्रीन? Yes, sister. Luke, Luke, what is the scripture? Luke Yeah, chapter. Luke. Wait, thank you, Jesus. Sister, Luke chapter 1 from verse 26 to, uh, thank you, Holy Spirit, 38. 26 to 28. 38. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Is In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, as his ancestors David was, and he will be the king of descendants of Jacob forever. His kingdom will never end."
Mary said to the angel, I am a virgin. How then can this happen? Can this be? The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Remember your relative Elizabeth, it is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. For there is nothing that God cannot do. I am the Lord's servant, said Mary. May it happen to me as you have said. And the angel left her. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Thank our you, Father. Jesus. So हिंगा आमकां दिसून येता आंज बोडवो येयलो मारेशी आणि तेणे ताका सांगले रायट की तू पवित्र आत्म्या उदेशी तू गोरवेस जातली सारकें थँक यू जीजस आणि हिंगा मारीन ते एक्सेप्ट केले न्हू ती म्हणटा थँक यू जीजस आय एम द लॉर्ड सर्वंट सेड मॅरी मे इट हॅपन टू मी as you have said. थँक यू जीजस सो तिने एक्सेप्ट करपाक तिने बिलीव केले रायट फर्स्ट ओके सिस्टर. बिलीव कोत्ता म्हणूनच तिने एक्सेप्ट केले न्हू Yes. तिने म्हणले हांव जावन आसा सोर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवे तुझ्या उतरा प्रमाणे सो तिचो संबंद आहलोलो रायट बापाशी Yes, sister. कित्याक थँक यू जीजस आतां सिस्टर नॅन्सी इमॅजिन सपोज तू मदर मेरी आनी तुजे तू त्या जाग्यार तुका धर थँक यू होली स्पिरिट आनी तुजी एंगेजमेंट जावची आनी त्या काळार एंगेजमेंट इज इक्वल टू अ मॅरेज ओके ऑलरेडी तुका डिसायड केला की तू अमक्या मनशा कडेन तुजे काजार जावचें आहा म्हणून थँक यू जीजस आनी तुका एंजल येवन सांगता ओके की तुका गुड न्यूज दिता की तू प्रेग्नंट जातलें यू गोइंग टू बॅर अ बेबी हे संवसारांक ओके सो तुजो रिस्पॉन्स कितें आसतलो स्पेशली त्या दिसांनी जेन्ना एक चोडू काजार जायनासतना प्रेग्नंट जाता आनी त्या टायमार as per मोइसेस लॉ इट वॉज स्टोन टू डेथ थँक यू जीजस आनी तुजे स्टमक ग्रो जाता लायक तूं कितें म्हूण सांगता आहलें तुजे पेरंट्सांक इवन फॉर जोसफाक और प्रिस्टाक और तुझे नेबरांक की एंजल येयलो आनी थ्रू एंजल्स मेसेज आय बिकेम प्रेग्नंट सोंपें आहलें ना सिस्टर इफ हांव मदर मॅरीच्या जाग्यार आसलें जाल्यार हांव पयलीं ना म्हणटलें सिस्टर लोकांच्या थँक यू भिरांतेन. जीजस हांवें म्हणपाना आहली ना मातशें जोसफाक इचारता ना म्हजे मायक पायक इचारता येस सिस्टर. म्हाका म्हजे ड्रीम्स आहाय म्हजे डिझायर्स आहाय हांवें ऑलरेडी म्हजी मॅरेज प्लॅन केल्या जावचें नाहलें येस सिस्टर. इवन कितलेय बेस्ट फ्रेंड आसूं तें बिलीव कोत्ता आहलें ना न्हू की ना एक सिस्टर. आंज बोडवो येन देवाचें उतर दिन कन्सीव जाल म्हणून ना न्हू बट ना स्टील सिस्टर. मदर मॅरीन हें चिंतलें सोगलें ओ ना. हालती जाली तिणें म्हणलें थँक यू जीजस मिन्स जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें तिणें म्हणलें न्हू हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें येस सवें सिस्टर. तुज्या उतरा प्रमाणें थँक यू सारकें. जीजस तिणें ट्रस्ट केलो न्हू आनी ट्रस्ट म्हणजे कितें purposely committing myself to God no matter what happens no matter what येस. are the results whether the results are in my favor or not कित्याक त्या टायमाक हें सगलें ताच्या फेवरान आहलोलें ती ऑलरेडी ना. एंगेज्ड आहलोली प्लस विथआउट येस. मेरीड प्रेग्नंट जावप म्हणजे स्टोन टू डेथ आनी बायबल आमकां सांगता देवान जोसफाक रायचस मॅन म्हणला सो रायचस त्या टायमाक रायचस म्हणजे लॉ पाळपी मनीस सो इफ सपोज जोसफानूच तेका ना म्हणलोलें ओ जोसफानूच लायक काजार जावपाक तो बेगीन काजार जावपाक रेडी आसोना आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार सायबीन मायक स्टोन टू डेथ आहलें रायट येस सिस्टर. पूण त्या टायमाक तिणें आपल्याचें चिंतलें सेल्फ सेंटर्ड जाली
ना. ती सबमिसिव्ह जाली न्हू. सबमिसिव्ह म्हणजे Yes. नॉट सेईंग नो टू माय डिझायर. आता तिकाय डिझायर ड्रीम्स आहले जातले न्हू, सगळे चेडवांक आसता रायट. आपल्याचे काजराचे सगळे आमी चिंतनाय ड्रीम्स आसना. Yes, sister. Yes. थँक यू जीजस. सो तिकाय त्याचे डिझायर्स ड्रीम्स आहले, पूण तिने ते वक्तार कितें म्हणलें, नो टू माय डिझायर्स. सबमिसिव्ह म्हणजे नो टू माय डिझायर्स and instead I say yes to God. Thank you Jesus. Understand जाता न्हू. Yes, sister. थँक यू जीजस. आणि तेन्ना सायबीन माईन हें मागलोलें की देवा आपल्या एक भुरगें जाय. तिने मागलोलें ना. आपल्या एक भुरगें जाय. ओ तिका तो डिझायर आहलोलो काजार जावचें पयलें भुरगें जावपाक. ना न्हू. No, sister. हो सगळो प्लॅन कोणाचो आहलो. आमी आतां त्यो फर्स्ट देवाचो. स्क्रिप्चर कित्याक शेअर केले, हितून मारयेचें इन्वॉल्वमेंट आहलें ना न्हू. हो सगळो देवाचो प्लॅन आहलोलो. थँक यू जीजस. देवाचो plan. येस. पूण सायबीन मायन येस म्हणलें रायट. ती Yes, sister. थँक यू जी. तिने येस म्हणून ती थिंगाच रावंक ना, ती ओबिडियंट रावली. ओबिडियन्स म्हणजे डुईंग गॉड्स विल. थँक यू जीजस. डुईंग गॉड्स विल. Thank you, Jesus. Obedience is a proof of my life for Jesus. Obedience is a proof of my life for God, love for God. तिने न्हू ती ते टायमाक ती अग्री जाली, ती रेडी जाली. तिने ते वक्ताक तिचे चिंतूक ना तिचे डिझायर, तिचे ड्रीम्स, ओ इवन तिका स्टोन टू डेथ कोत्तले, तिची मामी डॅडी, तिचे नेबर्स ओ फ्रेंड्स कितें म्हणटले तेन्ना ते वक्तार तिने तेचेर फोकस दवरूंक ना. ती सेल्फ सेंटर्ड जावंक ना. तिने न्हू फकत देवाचेर ट्रस्ट दवरलो. ती कमिटेड रावली देवाक. थँक यू जीजस. कित्याक रावली, कित्याक तिचो संबंद आहलोलो रायट. ती वळखताली बापाक. तिने तो टायम स्पेंड केल्लो प्रेयरान. थँक यू जीजस. आनी हेकाच लागून म्हणलें न्हू की हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. तिने बिलीव केलें आनी एक्सेप्ट केलें. थँक यू जीजस. वेट, लेट मी शेअर द स्क्रिप्चर. If we Luke 1 verse 45 आमकां सांगता न्हू, and blessed, spiritually fortunate and favored by God is she who believed and confidently trusted. Trust म्हणजे purposely committing myself to God no matter what happens, whether the result is in my favor or not. आणि तेन्ना तिचे फेवरान कितें आहलोलें, सिट्युएशन तिच्या फेवरान आहलोलें. तिने चोयलें की लायक अरे हांव आतां देवाक येस म्हणल्यार म्हाका म्हजी घरचीं भायर घालतलीं. जोसफ म्हाका एक्सेप्ट करचो ना. म्हजी नेबर्सां म्हजी गॉसिप करतलीं. कितें प्रेग्नन्सीन पोट येता रायट, दिसता न्हू सगल्यांक. Hoy, sister. थँक यू जीसस. सो हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता, and blessed, spiritually fortunate and favored by God is she who believed and confidently trusted that there would be a fulfillment of the things that were spoken to her by the angel sent from the Lord. सो हिंगा आमकां दिसून येता की तिने बिलीव केलें. She accepted the truth. She received the word. She received that seed, that incorruptible seed, hybrid seed. Thank you, Jesus. तिने आपल्याचो कुसफो दिलो रायट जेजूक. कित्याक देवाक जेजूक धाडटलो जाल्यार एक कूड जाय रायट. आनी विथआउट मदर मेरीज परमिशन देवान तिका फोर्स करूंक जाता ना न्हू. थँक यू जीजस. सो तिने वोय म्हणलें. थँक यू जीजस. आनी आफ्टर प्रेग्नन्सी जेन्ना तेका आंच बुडवो येयलो तेन्ना तेणें तेका एक टेस्टमनी शेअर केली रायट. एलिझाबेथूय प्रेग्नंट हा म्हणून सांगलें रायट.
Thank you, Jesus. Luke 1 and आम्ही वाचता. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel Gabriel to the town in Galilee named Nazareth. So इंगाय आमकां दिसून येता की आंज बोडव्यान तिका सांगले रायट तुजी कझन एलिझाबेथ जी वांजडी आहली तिका आतां भुरगें जावचें हा थँक्यू जीजस बोडव्यान गाब्रिएलान आंकवार मारी की टेस्टिमनी शेअर केली रायट की तुजे कझन जे वांजडी आहले तेका भुरगें नाहलें तेका भुरगें जावचें हा सारकें थँक्यू जीजस Thank you, Holy Spirit. Understand जाता न्हू सगल्यांक? Hoy, sister. Thank you, Jesus. आनी जेन्ना सायबीन मा इचात्ता न्हू आंज बोडव्या कडेन आनी आंज बोडवा तेका सांगता रिमेंबर योर रिलेटिव एलिझाबेथ It is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old, for there is nothing that God cannot do. So हिंगा आंज बोडवो तेका एक टेस्टिमनी शेअर कोत्ता आनी जितले फावटी टेस्टिमनी आमकां कोणूय शेअर कोत्ता आमकां कितें मेळटा एक होप मेळटा रायट एक इमॅजिनेशन सारकें की देवाच्यान घडूंक जायना तसलें कांयच ना नथींग इज इम्पॉसिबल आनी जेन्ना मॅरी क्वेश्चन विचारता न्हू आंज बोडव्या कडेन आय एम अ वर्जन म्हणटा ती हाव देन कॅन दीस बी हॅपन आनी सेम क्वेश्चन जाकारेसूय विचारता न्हू जेन्ना सेम बोडवो गाब्रिएल जेन्ना जाकारेसा बोरी गेल्लो ताणें सेम क्वेश्चन विचारलो न्हू हें कशें घडटलें पूण त्या टायमाक आंज बोडव्यान जाकारेसाक मोन केल्लो जाकारायाक मोन केल्लो पूण सायबीन मांय कित्याक कांय करूंक ना Thank you, Jesus. कोणू सांगताय? Thank you, Holy Spirit. See, right, wrong, कांय ना. पळय हिंगा आमकां दिसून येता scripture. And the angel of Lord appeared to him, standing at the right side of the altar when the incense was burned. When Zechariah saw him, he was alarmed and felt afraid. But the angel said to him, Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayers, and your wife Elizabeth will bear you a son. You are to name him John. Zechariah said to angel, How shall I know if this is so? I am an old man, and my wife is old also. I am Gabriel, the angel answered. I stand in the presence of God who sent me to speak to you and to tell you this good news. But you have not believed my message, which will come through at the right time. Because you have not believed, you will be unable to speak. You will remain silent until the day my promise to you come true. पूण आकवार मोरेनूय विचारलो रायट सायबीन मायनूय तोच क्वेश्चन विचारलो रायट I am a virgin, how then can this be happen? So सायबीन माय कित्याक मोनी करूना आनी जकराया कित्याक मोनो केलो Thank you, Jesus. Sister Anna, Sister Fiona. Sister, with Mother Mary, Mother Mary asked a question because she was saw virgin. and she was fearful as well because she saw the angel. Like anybody would be frightened, no? Yeah, even see an Zechariah angel. was frightened. Na? It is written here. See, even he was frightened. He was alarmed and felt afraid. In case of Zachariah, we आम्ही पळयताय की तो बिलीव करना what the angel said to him. But in case of Mother Mary, she believed in the word. Yes, thank you, Jesus. Thank you so much, Sister Fiona. Okay, you know what is the truth? Thank you, Jesus. Sia. Thank you, Sister Nancy. Thank you, Jesus. Yes, Brother Menino. Thank you, Jesus. Brother Menino answer कर. होय कितें सांगतलो Yes, दाल्ल्यामध्ये एक संबंध नाहलो सारकें Thank you, Jesus. Correct, brother. Thank you, Jesus. Okay, इंगा न्हू And की Mother सांगता Mary was obedient to the word of God.
ओके, तुमचे सगळ्याचे आन्सर्स न्हू सारखे आहाय. ओके, पूण इन डेप्थ या हिंगा पळया एंजलाचो आन्सर आयकया. An angel of Lord appeared to him standing at the right side of the altar where the incense was burned. Okay, when Zachariah saw him, he was alarmed and felt afraid. But the angel said to him, "Don't be afraid, Zachariah. God has heard your prayers." कितें म्हणला? God has heard your So prayer. what was Zachariah's prayers? विया भुरगीं जाय भुरगे म्हणून भुरगीं जायना, दी भुरगे दी, म्हजो बायलेचो कुसव्या भुरगें दी. Those were his prayers. तो मागतालो न्हू, तेका लागोन आंज बोडव्यान म्हणलें न्हू, God has heard your prayers and your wife Elizabeth will bear you a son. म्हणटोर तो मागतालो, रायट? Yes. Yes, sister. मागतालो. आमी जायते मागताव, पूण आमी बिलीव कोत्ताव की तें आमकां ऑलरेडी मेळ्ळें म्हणून फर्स्ट आमकां प्रूफ जाय. Prove जाव. प्रूफ जाय. पूण देवाचें उतर मार्क 11 वर्स 23-24 कितें सांगता? दुबाव दवर नाका काळजान. तूं मागलां तें तुका मेळ्ळें म्हणून तूं पयलीं विस्वास दवर आनी तें जरूर तुजें जातलें, सारकें? बी Thankful. कन्विन्स्ड दॅट यू हॅव रिसीव्ड इट. And give पूण Amen. thanks. आमकां फर्स्ट रिसीव जाय मागीर बिलीव. पूण देवाच्या हितून फर्स्ट बिलीव देन रिसीव. आनी हिंगा Yes, पळय तो आंज बुडवो सांगता. But the angel said to him, "Don't be afraid, Zachariah. God has heard your prayers, and your wife Elizabeth will bear you a son." म्हणटो तो मागतालो. आनी हेकाच लागोन न्हू हिंगा एंजल म्हणटा, "Thank you, Jesus. Because you have not believed, you will be unable to speak. You will remain silent until the day my promise to you come true." आणि ना साहेबींनी मागवा ना. थँक यू जीजस. सायबिणीचो प्लॅन आहलो की म्हाका एक ना. भुरगें डिझायर जायो, काजा ना. जावचे पयलीं म्हाका भुरगें जाय. ना, इट वॉज गॉड्स ना. प्लॅन. पूण तरी पूण तिणें कॉशन केलें, डावट केलो ना. ती ओबिडियंट रावली, हंबल रावली, सारकें? Yes. तिणें चिंतलें, आमचें. आपल्याचें चिंतलें वो आख्ख्या संवसाराचें चिंतलें. त्या संवसाराचें. थँक यू जीजस. सो अंडरस्टँड जाताय न्हू? थँक यू लॉर्ड जीजस. yes, sister. Thank you, Jesus. So, eat first, okay, आम्ही step by step या. Thank you, Jesus. आता जेन्ना मारयेक कळ्ळें, thank you, Jesus, आंज बोरयान ऑलरेडी तिका सांगलें की तुजे कुसव्यान जो येवचो हा तो बोव व्हरतो देव. ओके? ताका देव आपलो पूत म्हणटलो. आनी ताचे बापाय दाविदाचे सिंहासनार सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराब्याचेर सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. हो ताका एक प्रॉमिस दिल्लो, रायट? थँक यू जीसस. हिंगा पळय हां. थँक यू जीसस. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be a great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him king. कित कोत्ता म्हणून सांगला? King, right? As his ancestor David was. जसो David king आहलो तसो. And he will be the king of the descendants of Jacob forever. And his kingdom will never end. So एक उत्तर दिलें. सारकें? सायबीन माय? थँक यू जीजस. आनी तिणें तें उतर घेतलें आनी तीन म्हणलें, ओके आतां म्हज्या कुसव्यान येवचो आहा तो बोव व्हरतो देव. तो दाविदाचें सिंहासन बाप ताका दितलो आनी जॅकबाच्या गोराब्याचेर सासणाक राज चलयतलो. ती गोरवान गेली? ना. ना न्हू. थँक यू जीजस. ती आमकां लूक 1:39-40 आमकां सांगता की ती उठली आनी धडवडान ती हूंय गेली, एलिझाबेथीक ग्रीट करूंक गेली. कित्याक आंज बोरयान तिका ऑलरेडी सांगलोलें, रायट, की ती 6व्या म्हयन्याची हा. Mary got up and went quickly to a town in the hill country of Judea. She went into Zechariah's house and greeted Elizabeth. आम्ही 3 महिने जावसर बेडा वयल्यो घरांतली हालताय पासून in pregnancy? ना न्हू, जायते पावटी. No, sister. पूण हिंगा सायबीन मायन
सो तिचो न्हू आमी आयज कितें शिकता तिचो नेचर तिचो कॅरेक्टर कित्याक तिचो एक मेन रोल आहा आमकां साल्वेशन फावो करपाक कित्याक ती ओबिडियंट रावली ती सबमिसीव जाली ती हंबल जाली तिणें आपलो कुसवो दिलो तिणें आपल्याचें चिंतूंक ना इवन दो जेन्ना तिका आंच बोडव्यान उतर दिलें ती गोरवान वसोंक ना ती गेली सर्व करपाक गेली रायट एलिझाबेथीगेर थँक Yes, यू sister. जीसस कित्याक आमी तिका इतली आमी हांव म्हजोच एग्जाम्पल दिता हांव सायबीन मायक न्हू जेजूकीन चड हें कोत्तालें कित्याक म्हाका जेजूचो केन्ना हें खबर आसोंक ना ताचो नेचर पूण जेन्ना म्हाका JCLM टिचींग मेवली जावं तूं सिस्टर रेना वो सिस्टर झिनी जेन्ना तेमी सायबीन मायची वयर शिकोवन दिली न्हू तिचो कॅरेक्टर आनी हांवें म्हणलें जेजू मुकोडे तिचो एक पासून गूण आपणावपाक जायना ती इतली हंबल जाली केन्ना सेल्फ सेंटर तिणें आपल्याचें केन्नाच चिंतूंक ना इवन जेन्ना तिका हें कळ्ळें की तिच्या कुसव्यान व्हरतो देव देवाचो पूत येवचो आहा कोणाच्यानू गोरवान व्हरोंक जातालें न्हू Yes, भावानी sister. हुंय वचना म्हाका प्रॉमिस केला की म्हजो जो पूत येवचो आहा तो दाविदाच्या सिंहासनार ही किंग बरयलें थिंगा रायट ही वील बी किंग रायट आनी ताचें किंगडम वील हॅव नो एंड थँक यू जीसस सो इतलें हिंगा पासून समजोलें सगल्यांक होय सिस्टर. थँक यू जीसस आतां Sister, नेक्स्ट and her humbleness as well when she ती म्हणटा न्हू means like that Jesus is my savior also. Somewhere it says no. या शी सेज Yeah, हियर so इट्स she's लूक so like एक कोण like एक आवय नाजा बापूय आहलो आपल्या भुरगो हें असलें म्हणल्यार they take a pride no in म्हणजे मातशें तांकां गर्व सो जाता मिन्स आपलो भुरगो अशें म्हणून बट ती इतली ल्हानवीक जाता की मिन्स लायक ती मिन्स लायक आपल्याचोय सेवियर म्हणटा. Correct. Thank you, Jesus. Exactly. Praise Luke God. 1, yes, thank you, Sister Fiona. Beautiful sharing. Thank you, Jesus. Luke 1, verse 46, 49 आमकां सांगता. ती देवाक न्हू ते एक तुस्त गायता. Then the Mary said, I praise the Lord with all my heart. I am very happy because God is my savior. Thank you, Jesus. Savior कित्याक Praise म्हणटा God. सगळी पातकान जल्मलोली सगल्यांक सीन नेचर आहलो Yes. आनी जेन्ना सीन नेचर आहलो जाल्यार देवान लॉ दिल्ले दाखोवपाक की तुमच्यान कोणाच्यान लॉ दवरूंक जायना तुमकां सोरवोंडार जायो रायट सेवियर जायो Yes. थँक यू My sister. जीसस सो ती म्हणटा गॉड इज माय सेवियर I am not important, but he has shown his care for me, his lonely servant. From now until the end of time, people will remember how much God has blessed me. Yes, the powerful one has done great things for me. His name is very holy. Itle imagine ko Sister Fiona, itle pressurean जेन्ना तुका एक आंज बोडवा दिसती पोटान तो सांगता की पवित्र आत्म्या ओवरशॅडो कोत्तलो आनी तूं गोरवेस जातोली देवाच्या पुताक जोलोम दितोली आनी हे सगळे हितून तुस्त गावपाक इजी सॉंग ऑफ प्रेज दिवपाक इजी ना सिस्टर. थँक यू जेन्ना तूं लायक एक मनीस आपल्याचेच चिंता न्हू इट इज नॉट इट इज इझी नॉट बट इजी जेन्ना एक मनीस देवाक भेटलेलो आसता न्हू मे बी द सिच्युएशन इज डिफरंट एंड सायबीन माय ते भाशेन आहलोली की ती लायक म्हणजे देवाची उतर तेन सदांच वोय म्हणलें लायक फुडें दवरलें करेक्ट कित्याक फुडें दवरलें सिस्टर फियोना कित्याक तिचो रिलेशनशीप आहलो रायट ती देवाक वॉज व्हेरी वळखताली स्ट्रॉंग. येस ती देवाक वळखताली आतां आमी केन्ना बिलीव कोत्तली आतां आमी सोत मानता फर्स्ट म्हणटा हांव सोत मानता देवाक रायट आय बिलीव इन गॉड केन्ना बिलीव कोत्तली ओन्ली जेन्ना आमी तेका वळखतली रायट ताचो नेचर जाणा जातली सो मदर मॅरी ताचो नेचर जाणा आहली तिणें म्हणलें नो मॅटर कितेंय जावं हांव जाणा म्हजो बाप फेथफूल थँक यू जीसस सो तिचो रिलेशनशीप आहलो बापाशी देवाशी
थँक यू जीसस. आता सेकंड थिंग, ओके, आता ती ऑलरेडी प्रेग्नंट हा 9व्या महिन्याचेर हा, ओके. थँक यू जीसस. आणि आता अस पर द लॉ, जुविश लॉ, ओके, त्या टायमाक कितें आहलें, नेम रेजिस्टर करपाक जाय आहलें, ओके. आनी हिंगा लूक टू चॅप्टर वर्स 4 to 7. Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea, the birthplace of King David. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant, and while they were in Bethlehem, the time came for her to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in clothes, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. Thank you, Jesus. आता सायबीन मायन म्हणलें जातलें न्हू जोझफाक, तुवें बरें म्हाका एक बरी कार रेडी दवरला न्हू, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस चोयल्या न्हू, डिलिव्हर जावपाचो टायम पावलो, सो बरें वन ऑफ द बेस्ट सर्वीस बूक केल्या न्हू, कित्याक जो म्हज्या कुसव्यान येवपाचो हा तो भोव व्हडतो देव. सारकें. आनी हिंगा डिस्टन्स न्हू चड आसना, 120 किलोमिटर्स, नॉट फार, रायट. No. 120 किलोमिटर. आनी ती चलोन गेले, ओ डॉंकीचेर बसले, इवन दो डॉंकीचेर बसले न्हू, गाडवार बसले, ती आय मीन 120 किलोमिटर्स गाडवाचेर बसपाक सोंपें, आनी पोट हा 9 months प्रेग्नंट. इज इट इजी, कम्फर्टेबल? No, sister, no. आनी आमकां मातशे केंस व्हडले, चिमटो येयलो, आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? Complaints, right? Grumble, GMC, grumble, murmur, and complain, right? हिंगा सायबीन माय म्हणलें, तोंड ओपन केलें, कंप्लेन केली देवाक. देवा तूं म्हणटालो की तुज्या पुताक धाडटा, हुंय हा हॉस्पिटल, हुंय हा एक रूम पासून ना. जेजू हुंय जालो वन ऑफ द मोस्ट हायजेनिक प्लेस, रायट? सारकें मोस्ट हायजेनिक प्लेसीस, रायट? गोरवांच्या गोट्यान. आनी थिंगा स्मेलूय बरो येता न्हू. Thank you, Jesus. Unhygienic place. It is unhygienic place. Hygienic place. But did she grumble? Did she murmur? Did she complain? Did she even open her mouth? No, never. She पूण remained जेन्ना obedient आमी to आतां the आंकवार plan of मारी God. म्हणटाय, जेन्ना आमी तिका वयलो पयलो दर्जो दिताय, पूण तिचो एक तरी गूण आमी आपणायता, हें हांव तुमकां सांगना, म्हाकाच. फर्स्ट फॉर मी. थँक यू जीसस. एक तरी गूण आपणायता, वो आमी सगळेच टायम मी माय सेल्फ. थँक यू जीसस. तिणें तोंड ओपन करूंक ना न्हू. तिणें म्हणलें न्हू, आय एम द हँडमेड ऑफ गॉड. हांव ताची एक लोनली सर्वंट. कितली दयाल माय न्हू. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. आतां ओके, बेबी जालें, आनी हांवें तिचे एक जिविताचे एक लायफा वयर हांवें स्क्रिप्चर घातले, ओके, एज अ जर्नी. ओके, सेकंड बेबी जालें, सो तेन्ना कोण येयले बेट करपाक? शेपर्ड्स, रायट? लूक 2:15-19 आमकां सांगता. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. आता थँक यू होली स्पिरिट. आता तिका कोण बेट दिवपाक येयले? तिका न्हू, ताच्या भुरग्याक कोण बेट दिवपाक येयले? शेपर्ड्स, रायट? आनी शेपर्ड्स बरे क्लीन आसताय, बरे स्मेल येता? No. ना.
स्ट्रेंजर राईट. आमी आमचे भुरगे जाले म्हणटोर आमचे फॅमिली कुपात येनाय राईट. सारकें नोतोर सिस्टर. जातली आनी कितें जातलें. घोरच्यांक पासून दवरूंक दिनाय राईट. सारकें सिस्टर. पूण हिंगा कोण येयले भेट दिवपाक? शेपर्ड्स येयले. आनी शेपर्ड्सांनी तेंकां सांगलें, कितें सांगलें की ही वील बी द प्रिन्स ऑफ पीस. आनी जें कितें सांगलें तें न्हू सायबिणीन कितें केलें? ट्रेजर केलें राईट. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. आनी आमी कितें ट्रेजर कोत्ता? आमचे पयशे, प्रॉपर्टी पेपर्स, भांगार, सारकें? कित्याक ते आमकां गरजेचें राईट. सो तेका लागून आमी ते ट्रेजर करून दवरताय राईट. पूण हिंगा सायबीण कितें ट्रेजर करून दवरता? जें कितें ती पळयता, जें कितें ती आयकता राईट. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. आनी मागीर सेकंड ट्रीप आतां. After they had left, an angel of Lord appeared in a dream to Joseph and said, Herod will be looking for the child in order to kill him. So get up, take the child and his mother and escape to Egypt and stay there until I tell you to leave. Joseph got up, took the child and his mother and left during the night for Egypt, where he stayed until Herod died. This was done to make come true what the Lord had said through the prophet. I called my son out of Egypt. Thank you, Jesus. So हिंगा आतां सेकंड ट्रीप राईट. आनी ही ट्रिपूय बीन चड पयस ना. 620 किलोमिटर्स. आनी सोपोन कोणाक पडलें? एंजल कोणाक अपियर्ड जालें? जोसेफाक राईट. येस. थँक यू जी. होय सिस्टर. सो तिणें जोसेफाक कॉशन केलो, हांव येवची ना, आतां डिलिव्हरी जाल्या, बेबी ल्हान आहा, इतली दिसाची वाट, 620 किलोमिटर्स, 620 किलोमिटर्स. पूण हिंगा आमकां दिसून येता की शी वॉज अ सबमिसिव वायफ राईट. होय सिस्टर. तिणें जें कितें तेचो घोव सांगता तें एक्सेप्ट केलें राईट. अँड शी स्टेप आउट इन फेथ. सारकें. इवन Yes, तेन्ना sister. सिट्युएशन प्लेझंट आसूं नासूं ती ओबिडियंट रावली राईट. सबमिसिव रावली राईट. तिणें आतां पासून तोंड ओपन करूंक ना. सारकें. जें कितें इन्स्ट्रक्शन तिका मेवताले थ्रू हर हजबंड, थ्रू गॉड, तिणें ते ओबिडियंटली पाळले राईट. आतां आमचे भितर इन्क्लुडींग मी, हाऊ मेनी ऑफ अस वूड हॅव सेड येस टू आवर हजबंड आनी सोपोन तेका पडलां. Thank you, Jesus. Many times we fail, right? Not many times, most of the time, correct? To give the first thing for a husband, to be submissive. Thank you, Jesus. कौन लेना? Thank you, Holy Spirit. होय सिस्टर. And thank you, Jesus. Thank you, Lord. पळय तिचो न्ही तिणें इतले बापाचेर ट्रस्ट केलो की ती ओबिडियंटली विथाउट थिंकिंग सबमिसिव अगेन सांगता म्हणजे नो टू माय डिझायर. आतां तिका कम्फर्ट आहलो आफ्टर डिलिव्हरी ब्लिडींग जाता. देर इज सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट. इतले इझी न्हू 620 किलोमिटर्स एक गाडवार बसून वचपाक वो चलोन वचपाक. इट्स नॉट इझी. पूण तिणें तोंड ओपन केलें. तूं सांगतालो देवाचो पूत, राजा, दाविदाचे सिंहासनाचेर, जाकोबाचे पोजेचेर आसनाचे सासणा राज चलयतलो. तिणें तोंड ओपन केलें. ग्रंबल ममर केलें. ना सिस्टर. पूण आमी आतां तिका इतलो हें दिता, आमी तेजो एक तरी गूण आमचे लायफान आपणायता. मातशें घरान घोव बायला मदें कितें जाल्यार जायना. येस सिस्टर. पूण हिंगा ती सबमिसिव वायफ जाली राईट. सारकें. थँक यू जीसस.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आता second thing, thank you, Jesus. इंगा as per the Jewish कायद्याप्रमाणे ती जेजू घेऊन येयली, right? To offer a sacrifice. आणि तिंगा कोण दिसलो तेंका सिमियोन, right? आणि आनिकूय ती बायल. Thank you, Jesus. So इंगाय तेमी prophecy केली, right? Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child is chosen by God for the destruction and the salvation of many in Israel. He will be a sign from God, which many people will speak against. So reveal their secret thoughts, and sorrow, like sharp sword, will break your own heart. हिंगा तो एक prophecy सांगता न्हू सायबिणीक. Thank you, Jesus. Yes, तिने sister. चिंतलोलें गाय की ताच्या पुताक मारीत बोडोयत सारको विंगडो करून वोद मेल्लोसो करून सारको तो सारक्या मनशाच्या रुपाचो देखून दिसनाहलो ताची आडां मेजूंक मेळटालें हें सगळें घडटलें म्हूण तेणें चिंतलें गाय मारयेन. तिका खबर आहली गाय. केन्ना तरी क्वेश्चन केल्लो गाय तिणें देवाक? ना न्हू. पूण आमच्या जिवितान मातशें कितें डिले जालें आमी कितलींच क्वेश्चन घेवन वचनाय. Why this, that? Yes, sister. Thank you, Jesus. आनी हें न्हू तें सगळें जें कितें ती पळयताली न्हू ती काळजान न्हू स्टोर करून दवरताली. ओके, आतां नेक्स्ट हिंगा आमी सगळीं जाणाय की जेन्ना जेजू 12 वर्साचो आहलोलो तो 3 दीस आय मीन देव टेंपलानू रावलो, रायट? तो सांडलो, रायट? कित्याक तांचे जुविशाचे थँक्यू जीजस तांची परब जाताली, रायट? आनी तांचे ते परबेक न्हू मोर दॅन लायक हजारांनी लोक जातालो. ओके, थँक्यू जीजस. आनी जेन्ना सायबीन आनी सेंट जोसफ जेजूक घेवन ते परबेक गेलीं तेन्ना तो सांडलो, रायट? आनी तो तेन्ना 12 वर्साचो आहलोलो. आनी इमॅजिन कराय ते घोडयेक सायबिणीक कितें भोगलें गाय. हजारांनी लोक आनी 3 दीस तेमी सोदीत रावलीं, रायट? थँक्यू जीजस. What will be the impact on the Mother Mary when she knows, like, की कोण सांडला तो that he is the son of God. देवान तिचेर विश्वास दवरून तो भुरगो तिका दिल्लो, रायट? आपणाचो भुरगो, रायट? ही इज ओनली सन, रायट? Yes. सो सायबीन मायचेर त्या वखदाक ते घोडेर कितें भोगलां गाय? What she would have been going in those 3 days. Doubt, fears, complaints, grumbling, many things, sister. But she did not open, right? No. She was patient, sister. Yeah, thank you, Jesus. And what Jesus told him, why तुम्ही म्हाका कित्याक सोदताले? हांव म्हज्या बापाच्या घरांत हा, रायट? जेन्ना ती Yes, जाता sister. तुवें कित्याक केलें? आनी हें जितलें कितें घडटालें न्हू सायबीन न्हू आपल्याच्या काळजान दवरताली. पळय हिंगा स्क्रिप्चर सांगता. Then he returned to Nazareth with them and was obedient. कोण आतां? जेजू was obedient to them, and his mother stored all these things in her heart. Thank you, Jesus. हें सगळें तिणें आपल्याच्या काळजान दवरलें. Thank you, Jesus. आतां नेक्स्ट जेन्ना जेजू वाडलो आनी आमकां ऑलरेडी सिस्टर नॅन्सीने टिचींग दिल्लें, रायट? वेडिंग एट केना. आनी Yes, sister. जेजूक थिंगा इन्विटेशन आहलें पूण मदर मॅरीक इन्विटेशन आसोंक ना. ती आहली थिंगा. आनी जेन्ना ती ताका सांगता की तांचो वायन काबार जाला ती रिक्वेस्ट कोत्ता, रायट? जेजूक सांगता, रायट? पूण Yes, जेजू कितें sister. म्हणटा? When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. जेजू कितें म्हणटा? Women, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servant, do whatever he tells you. तिने म्हणलें, let me show you. You come to home. Let me show you. म्हणलें. No, sister. But आमी आहल्याक. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Jesus said, "Na, don't force me. My time is not yet come." Did she argued? No. Or she went to serve? तिने म्हणले नो, listen whatever my son tells. Correct? Yes, sister. Yes, sister. So इजेर आमकां दिसून येता how humble she was. She was compassionate heart. Compassionate heart म्हणजे चुरचुरे करप न्हू, सोरो सोंपलो हांसूनी. पूण तिने एक्शन घातले रायट, जेजूक सांगले रायट. आनी जेजू तिका वुमन कित्याक म्हणटा, कित्याक देवान prophecy केल्ली रायट. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed above all domestic animals and above every wild living thing of the field. Upon your belly you shall go and you shall eat the dust and what it contains all the days of your life. And I will put the enmity between you and a woman. Inga कितें हा? Women. So ही prophecy fulfill जावपाक तांकां दाखोवपाक की ही ती woman, हिने तें yes म्हणलें. सगल्या खातीर हिने आपल्याचो कुसवो दिलो. ही सेल्फ सेंटर्ड जावूंक ना, ही ती वुमन. अंडरस्टँड जालें न्हू? Yes, sister. Thank you, Jesus. So until this journey understand जाली मदर मेरीची. Yes. Yes, sister. आता फायनल. थँक यू जीसस. आता सायबीन मायन आपल्याच्या दोळ्यांनी पळयलां की यु नो ताचेर बोगलांटा गायले अनजस्टली रायट. जेजूचेर कोणाचो मायक चालू हा? थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. अनजस्टली जेजूचेर बोगलांटा घालून जेजूक पॉन्शियस पायलटाच्या आंगणान दवरून ताका एरेस्ट केल्लो. ताका क्रस्ट केल्लो, मारलोलो सारके. ताका ताची हाडां मेजूंक मेवताली. तेजे फाटीचेर आख्खी चामडी लामताली. आनी हे सगळे पळोवन मारयेचे काळजाक कितें जालें काय सायबीन मायचे. तिणें म्हणलें, देवा प्लीज होल्ड ऑन. यू सेड म्हजो चेडो दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो. तुवें सांगलोलें की तूं ताका जाकोबाच्या घोराण्याच्या सासणाक राज चलयतलो म्हणून आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. एक दिसाक पासून तो राजा जावंक ना म्हणलें. तिका फूल रायट आहलोली वोसोन ना म्हणपाक रायट. आसोंक ना. थँक यू जीसस. Yes, sister. Yes. She could have just said to Pilate, to the authorities. She could have the Jewsaं बरें वोसोन तेंच्या प्रिस्टां बरें वोसोन तिणें सांगलें ना म्हज्या चेड्याक सोड. आसुनी हांव सॉरी म्हणटा. जावचें नाहलें. पूण Yes, sister. देवाचो प्लॅन फुलफील जाता आहलो No. ना न्हू. तिणें एटलीस्ट देवाक तरी म्हणलें, होल्ड ऑन गॉड, यू सेड दॅट माय सन विल सिट ऑन द थ्रोन. माय सन इज लाईंग डावन ऑन द क्रॉस. तुवें सांगलोलें ताच्या ही विल बी द किंग. आनी किंग तकलेक कितें घालता? Crown. क्रावन. आनी जेजूच्या Mukut. तकलेर कितें घायल्लें? कसलो क्रावन? Mukut. काट्याचो Mukut. काट्याचो मुकुट. थँक यू जीसस. तुवें सांगलोलें की तो किंग म्हणून. पूण तो हिंगा फुरसार विंगडो न्हिदला. ताच्या हातीक खिळे तोपले, काट्यार मुकुट, कम्प्लिटली नेकड. लोक ताचे हाड ओडटा, ताचे तिपी मारता, ताचे आख्खी चामडी देंवल्या, हाडां मेजूंक मेवता. थँक यू जीसस. जेन्ना ते शेपर्ड येयल्ले तेमी सांगलेलें प्रिन्स ऑफ किंग पीस एजो शांतीचो राजा जातलो म्हणून. माय सन विल बी माय सन विल ब्रिंग द पीस ऑन अर्थ. पूण हिंगा ताचोच पीस काबार जाला. ताचीच चामडी भायर सरल्या. थँक यू जीसस. तुवें सांगलेलो म्हजो चेडो सिंहासनार राज चलयता आनी ताच्या राजाक केन्नाच एंड ना. पूण तोच आतां हिंगा कंडेम टू डेथ जाला. तिणें हें सगळें उलयलें.
तोंड ओपन केले देवाक कितें म्हणलें ना सिस्टर. ना न्हू थँक्यू जीसस कित्याक काय म्हणोंक ना थँक्यू जीसस आनी आतां हिंगा हें सगळें जालें आसतना थँक्यू जीसस जेजू कितें म्हणटा नियर द क्रॉस ऑफ जीसस स्टूड his mother's sisters, Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved standing nearby, he said to her, "Potun कितें म्हणलें? Woman. Women." हिंगा तरी एटलीस्ट तें तोंड ओपन करूंक जाय आहलें न्हू Yes, sister. पूण तिणें ओपन करूंक ना Here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. Now the same son calling her woman, and he is taking his last breath and gave up his spirit and died. What would happen to her? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तिने एक तरी नेगेटिव्ह उतर उलयली आपले तोंड ओपन केले एक तरी नेगेटिव्ह उतर उलोवपाक No, sister. She just had to open her mouth and say, Lord, please, at least you had, thank you, Jesus. Where is that scripture? Thank you, Holy Spirit. Inga munta no, thank you, Jesus. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be a great and will be called the Son of Most High God. The Lord God will make him king. Punta tinga king distalo. No, sister. As his ancestor David was, and he will be the king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end. Thank you, Jesus. Pun tinga kide zalle. His flesh was out. Thank you, Jesus. She could have just said, "Na, my son is a redeemer," but I see him instead. He himself is caught unjustly. तिका फकत तिने फकत तोंड ओपन करपाक जाय आहलें न्हू पूण ऑल दिस वायल ती कित्याचेर पॉन्डर कोत्ताली कित्याक तोंड ओपन करूंक ना कोण सांगूंक शकता तुमचें ओन एग्जाम्पल पळय तिने आख्खे जर्नी जेजू वांगडा आहली तिने पळयलें सगळें पळयलें येस सिस्टर मार्गरेट Because she knew that she had to fulfill the plan of God, of a God, Okay, to fulfill the plan of God. Thank you, Jesus. So she always pondered and remained silent, be obedient to the word of God for His fulfillment. Yes, thank you, Jesus. You know, she pondered on one thing, okay? Thank you, Jesus. कित्याक आमी वाचला न्हू ती सगळे आपल्याच्या काळजान ट्रेजर करून दवरताली सारखे Thank you, Jesus. Sheena pondered on this word, and the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Aispasun, without man's sperm, can a woman become pregnant? Is it possible? No, No, sister. no. But she have seen the greatest creative miracle in her womb, right? In her life, right? An Yes, sister. incorruptible seed. Yes, sister. Thank you, Jesus. So she pondered on this beautiful creative miracle. Thank you, Jesus. So understand Zalenu, the third truth. Thank you, Jesus. Yes, sister. Thank you, Holy Spirit. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. So tinu a truthar he was conceived by the power of the Holy Spirit. A truthanu till the end. तिने तोंड ओपन करूंक ना कित्याक तिने तिचे जिवितान supernatural creative miracle पळयला right
आणि हे केन्नाच घडचें ना की विथआउट मॅन स्पर्म अ फिमेल कॅन कन्सीव, रायट? पूण ती देवाच्या उतरान कन्सीव जाली, सारकें, वेन शी बिलीव्ड, वेन शी एक्सेप्ट. सो आतां आमकां हे तिनूय पॉयंट अंडरस्टँड जाले. आय बिलीव इन गॉड, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. सो आमी आर्गां दिवपाक गरजेचे सायबीन माहिती न्हू सदांच आपल्याक सकयल दवरता, आपल्याच्या चेड्याक वयर दवरता. ती म्हणटा म्हज्या चेड्याचें आयकाय. थँक्यू Right. सो हे 4th 5th न्हू नेक्स्ट हितून घेया. ओके, थँक्यू जीजस. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय, आयच्या टिचिंगा वयर कितें सांगपाक जाय? अंडरस्टँड जालें न्हू? थँक्यू जीजस. Yes, sister. आणि हे थर्ड Thank you, ट्रूथ Jesus. समजपाक न्हू फर्स्ट दोनूय टिचिंग आयकपाक गरजेचें. कितें हें सगलें हुंयच्यान स्टार्ट जालें फ्रॉम जेनेसीस, रायट? येस. Yes. थँक्यू जीसस. आनी हांव फस्टूच पळय आय बिलीव म्हणटा. बिलीव म्हूण केन्ना जातलो बिलीव? ओन्ली जेन्ना तूं त्या मनशाक वळखता तेन्नाच तूं बिलीव करतलें. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय, कितें सांगूंक जाय? थँक्यू होली स्पिरिट. सो आमी आमच्या दिसपटी जिवितान सायबीन मायचो एग्जाम्पल घेवपाक आपणावपाक गरजेचो. Hoy, sister. ओ Hoy, फक्त sister. सायबीन मायक हांव मानता, सायबीन मायक हांव मानता म्हणल्याकूच पुरो. पूण तिचे जशी लायफ ती जियेली तेचो एटलिस्ट एक तरी गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावपाक गरजेचो, एग्जाम्पल घेवपाक गरजेचो. Hoy, sister. Ekdam We gorgeous. we imitate Especially when we example, right? help others, Yes, when we go, even if we are, yeah, in our difficulties also, when someone is in need, we have to, like Mother Mary, we have to forget ourselves and go and meet their needs, go to help them. that is त्यांच्या compassionate heart. आदाराखाली. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आणि कोण कितें शेअर करता? ओ थँक्सगिव्हिंग प्रेयर करूया. And Mother Mary, whenever you go to Mother Mary, she always leads us to her son Jesus. Correct. See, Sister Fiona, And now being parents, okay, suppose Sister Nancy, आता तू हुंय वयता, okay, तू तुजेच advertise करतली ओ तू तुझ्या भुरग्याचे सांगतले, you know, my son is very good at playing guitar, my daughter sings very beautifully. तू तुजेच वडीक सांगतले ओ तुझ्या भुरग्याचे वडीक सांगतले? भुरग्याचे सांगपाक उमेद येता सिस्टर. थँक्यू जीसस. करेक्ट. सो एक्झॅक्टली सायबीन माय न्हू आपल्याक फर्स्ट हें दिना, फर्स्ट ती आपल्या भुरग्याचे, आपल्या पुताचे. Thank you, Jesus. yes, and in the scripture also she says, listen to What he whatever my son says. correct. It's called. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Fiona, for sharing beautiful examples. Thank you, Sister Margaret. Thank Praise you, God. Sister Hannah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आणि कोण Yes, शेअर Lord. करता Thank हो you. थँक्सगिव्हिंग? कोण करता थँक्सगिव्हिंग प्रेयर? थँक यू, जीसस. Sister Nancy करता? Thank you, Jesus. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे बाप्पा, आयच्या या वेळा पासत तुका अर्घ दिताय. जेन्ना आमी तुजे आय बिलीव सोत मानता हें शिकताय आनी सोत मानता आमी कित्या पासत म्हणटाय तें. जेन्ना आमी तुका जाण जाताय की तूं आमचो देव म्हणून, आबा बाप्पा, आमचो मोगाळ बाप म्हणून, जेन्ना तुजो नेचर जावन आहा मोग हें जाण जाताय आमी. जेन्ना आमी जाण जाताय की तूं जावन आहा गिवर ऑफ लव आनी तुवें आमकां क्रिएट केलें तुज्याच भाशेन, तुजी इमेज एंड लायकनेस, आनी तूं आमकां आतां म्हणटा इमिटेट कोर म्हणून आपणाक. आनी जेन्ना आमी तुका इमिटेट कोत्ताय तूं जावन आहा गिवर ऑफ लव, तुज्याच भाशेन जावपाक. आनी तुजी आवय जेन्ना तुवें आमकां दिलेली आहा हे फुरसामोडी, तें जें जिवीत जाल्लें तेच भाशेन जियोवपाक. थँक्यू सायबीन माय तुवें येस म्हणलें म्हणून, देवाच्या उतराक आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलां म्हणून. जे भाशेन तूं यू डायड टू युअर फ्लॅश, यू डायड टू युअर डिझायर्स,
तेच भाशेन तूं आयज आमकां शिकयता आनी एक एकल्याक तूं आमकां म्हणटा इवन जी फुडाराक हें टिचींग आयकोतली तांकां की वी हॅव टू डाय टू आवर ओन सेल्फीश डिझायर्स ओन्ली तेन्ना जेन्ना आमी दुसऱ्याक पावतली वी कॅन ओबे आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक पावतली मोगाच्या बापा जे भाशेन सेंट जोझफानूय सॅक्रिफायस केलें सायबीण मायनूय वोय म्हणलें आनी ती वोय म्हणना जाल्यार आयज तूं आमकां मेवची नाहलो आमी सेफ जावची नाहली थँक्यू जिजस की सायबीण माय तुवें वोय म्हणलें तुज्या पुताक ह्या संवसारान हाडलो आनी आमचे सोडवणे पासत एक एकल्याक आमकां सेफ करपाक जे भाशेन तूं ओबिडियंट रावली जे भाशेन तूं केन्ना ग्रांबल मर्मर करुना कंप्लेन करनासतना तेच भाशेन हेंच जिवीत सारपाक तूं एक एकल्याक आमकां हिंगा आपयता म्हणोन आनी हेंच आमी जिवितान आमचें एप्लाय करपाक आनी हें आमी सोगलें आमच्याय काळजान बाळगून दवरतलीं आनी तेचेरूच आमी मेडिटेट करतलीं दीस आनी रात आनी जेजूच्या नांवान बापाक हें मागणी करता आमेन 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 Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen.